आमी जी आमचे 16 फ्लॅट बिल्डींग जी आमची ओल्ड बिल्डींग ती खूब 50 वर्सां जाली तिका सामकी परिस्थिती बरी ना त्याची बिल्डिंगेची. त्या बिल्डिंगेक आमी ऑलरेडी ते 16 फ्लॅट ओनर आसा तेंचे कडेन जे कोण रावता ते तेंचे कडेन आमी उलोवणी केली. तांकां रिहॅबिलिटेट करपा खातीर सुद्दां आमी थोडे कडेन फ्लॅट्स गव्हर्मेंटाचे फ्लॅट्स आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वेगवेगळे कडेन आमी अप्रोच जावन आमी ते पळयल्या आनी आतां तांकां ते दाखयतले आमी आनी ते रेडी जाला की तांकांय थंय रावपाचें ना आनी आमी ती एरिया आमी ती आतां कमर्शियल करपाक सोदता. तो PDAक घालपा खातीर प्रपोजल की आमकां ती कमर्शियल करून दिवची जेणे करून हांगा तो बरो प्रोजेक्ट आमी हाडपाक सोदता. सो ते एक व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसिजन आशिल्लें ती कन्वर्ट टू कमर्शियल जी S1 आसा 16 फ्लॅट हांगा ती कम्युनिटी हॉल आसा पळय त्या सायडीन ती 16 फ्लॅट बिल्डींग ना स्टुडंट हॉस्पिटला कडेन ती खूब जुनी बिल्डींग आनी तिची परिस्थिती बरी ना पूण तेच्या खातीर आमी अर्जंट स्टेप्स घेवन तेंचे कडेन हांव जालो तेन्ना आमी रोखडें उलोवणी केली आनी आतां ती फक्त आमकां मागीर कळ्ळें की ती S1 आसा ती आमी कमर्शियल करपाक सोदता जेणे करून आमकां थंय प्रोजेक्ट जो येतलो तो आमी PPP मोडाचेरूय घेवपाक सोदता कित्याक PPP मोडाक घेतले आमकां बरें मेंटेनींग PPP मोडाचेर जातलें बिल्डींग आमकां रेवन्यू येतलो आनी तेच्या खातीर तो आमी कमर्शियल करपाक जाय. तेच्या खातीर लोकांक शिफ्ट करतले लोकांक शिफ्ट करतले लोकांक ऑलरेडी हांवें डिस्कशन केलें लोकांक हांगा हाडून आनी तो खूब म्हयने जाले 2-3 म्हयने पयलीं आमी उलयले तेजेर तांकां थोडे दाखोवपाचें आसा. आमी पयलीं आयडेंटिफाय केले बिल्डींग्स खंय खंय तांकां हें करता तांकां आतां आमी दाखोवपाचें सुरू आसा. आतां थोड्याक दाखयल्या थोड्याक दाखोवपाचें आसा. सो ते रेडी आसा फक्त आमी ती आतां कमर्शियल टू S1 टू कमर्शियल C1 करपा खातीर आमी ते PDAक ODP ओपन आसा ते घालपा खातीर आमी आज तो अप्रुवल घेतले म्युन्सिपालिटी कडच्यान. तशेंच आनी इम्पॉर्टंट जे आशिल्ले ती आमी डिस्कस केलें की जी गव्हर्मेंट आमची बिल्डींग्स आसा ते डिमाचे एक नोट आयिल्लो की तातूंत तें सांगिल्लें की हँडींग ओवर ऑफ कावन्सील लँड टू डिपार्टमेंट. सो आमची जी लँड्स आसा फोंड्या भितर ती आमी आयडेंटिफाय केल्ली आसा हांगा म्युन्सिपालिटी कडेन जी हांगा म्युन्सिपालिटी कडेन जी लँड आसा ती अरावंड 19,000. तशेंच बॉन्डबागाक आमची लँड आसा. तशेंच आमची क्रांती मैदाना फाटल्यान ती एक लँड आसा. मागीर अशें लँड आमी आयडेंटिफाय केला आनी ते आमची आसा स्पेस ओपन स्पेस आनी आमची म्युन्सिपल लँड. रिगार्डिंग क्रांती मैदान पळय तुमी एक मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केला हांगासर फंक्शनाक 19 डिसेंबराक. सो म्युन्सिपालिटीन कितें घेतलो स्टेप्स घेतले जावं कितें लेटर बीन कितें कोणाक गेला क्रांती मैदानाच्या विशयान हांवें ऑलरेडी जे कमांडींग ऑफिसर आसा मिलिटरीचे तांकां ऑलरेडी सगळे फूल तांकां सगळे डिटेल दिला सगळें ते आनी लायक पत्रक पयलां आनी ते सगळे डिटेल दिलां कशें कितें आसा तें आनी ते तांकां दिलां. तशेंच हांवें ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर आनी चीफ मिनिस्टराक हँड ओवर केला लेटर. तशेंच हांवें लेटर डिफेन्स मिनिस्टराकय केला आनी आतां ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री रवी नायक ते आतां डिफेन्स मिनिस्टराक सुद्दां पत्र आज नाल्यार फाल्यां तांचे वचपा आसा आनी आमी मागीर फुडल्या म्हयन्यान पर्सनली वचून डिफेन्स मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंग जी हांकां मेळपाक वचपा आसा. सो आमी ते कशे भशेन सोडून घालपाक सोदता जी आमची लँड जी आसा वेकंट लँड ती आमी हाडपाक प्रयत्न चालू केले. सेंट्रल ते प्रोजेक्ट हाडटले PPP मोडाचेर आनी CSR फंडांतल्यान हाडटले आनी थंय तुमकां प्रोजेक्ट घालून दिता तुमकां रेवन्यू आयलो आनी तुमची बिल्डींगूय मेंटेन जाता PPP मोडाचेर. सो हेच्या खातीर आज आमी ते हँड ओवर करपाक डिसिजन घेतला आनी डिसिजन घेता आसतना आमी तें सांगलें घेतलां की आमकां कळोवचें जर आमी हँड ओवर करता जाल्यार आमकां कळोवपाचें कितें प्रोजेक्ट येता थंय आनी आमकां पयलीं तेचेर हें दिवचें फिडबॅक म्हणजे हें दिवचें कितें येतलें थंय कशें येतलें आमकां रेवन्यू कितें येतलो तोय आमकां कळोवचो नेमीन हें आमी ते व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसिजन की आमची प्रॉपर्टीज आसा आमकां रेवन्यू येना. सो इतल्यो सगळ्यो एरियाज आनी ही 19,000 एरिया आसा ती बरी डेवलप करपा जाता तेजेरूय आमी डिसिजन घेतलें. तशेंच गोशाळा जी आसा ती कितें जालें अप्रुवल आमकां अजून पर्यंत येवना. आमी ते NIT मडगांव अप्रुवल धरिल्ले फायनान्शियल हेका ते येवना पूण तेच्या मजगतीं आमी डिसिजन घेतलें की शिकेरी जी गोशाळा आसा ती बरें काम करता. की हांवें एकदां एक्सपिरियन्स घेतिल्ले जेन्ना वयल्या बाजारांत एक गाय कोणी एक्सिडेंट जाला ती थंयच पडिल्ली धाकटे तेन्ना हांव थंय आशिल्लो तेन्ना आमी ते शिकेरीचे गोशाळाचे एकटे मनशाक फोन केलो. तो इमिजिएटली आयलो तेणे ते टेम्पोन तांकां घातले आनी इमिजिएटली थंय येले
अशें तेन्ना सगळे आशिल्ले खूब जाण आशिल्ले तेन्ना सो म्हाका सिकेरी आमी डिसायड केलें की सिकेरी आनी आमी हांगाय आसा जी बेतोला थंय ती एक्चुली एमओयू थंय सायन करपा आशिल्लो तो जालो एक्चुली एमओयू जाला पूण आमी डिसायड केलें की दोनी कडेन पळोवचें आनी आमी मागीर पळोवन आमी डिसिजन घेवचें कितें करपाचें तें